ए गुंडा ओ थंय पळयतास वय हें अपार्टमेंट असूचे 7th फ्लोर अंतू असूचे फ्लॅट आसना ते आमगेले. तुम्ही चिके मात्ते तेकड करायता म्हाका दिसतना मगेले एक दोळ धंपून गेला. अण्णा फ्लॅट मस्त लायक अस आमगेले फुडली घरांत आशिल्लें सामान पुरा मागशी लॉरीन केतास. यो आमी तेदोळ भितरी आमगेले फ्लॅटाक वचूंक न्हू चिके रिफ्रेश जावया. वाव आम्ही वरे फ्लॅट घेतले. हांव वरे ते होड्डस्तिके मागीर फोन करून सांगता. तिने तशी केल्ली म्हूण सांगून तूं मरे तशी केल्या रे. तुका आनी तिका कसो डिफरन्स आसता. आस तें सोड तें तिगेल नेचर तशी म्हूण लेगचें. अशी सांगिली ते हांव करना आनी तिकाच कळटा तिची म्हाका फोन करून निमगितली. जायत आमी भितर वचून पळया. कोण की आमगेल फ्लॅटाक नवेंची जावन येता आसा ती. म्हाका एक उल्लोचक टायमपास करूंक एक लायक जाल्लें. ओ यो मिगिल्ले क्लासाचो गुंडा नवे. यो वरे आमगेले फ्लॅटान तू घेतला वे. हो अम्मा कोणकी आमगेल फ्लॅटाक नवे जेवण येता आसा. तांगेलो टू एक सांग चालले वरे आसा. म्हाका आनी खेळूक लायक जाल्ले आनी म्हाका होमवर्क करचेक खेळचेक वाजेचेक पुरा गुंडा लोट लायक जाता. हे कोण जन आशिले जन पावनात वा आईनी ती आनी कसं कसं नासकी हांगा. हो कोण की नवे जन आयला आमगेल फ्लॅटाक. हांका मिगेल प्रॉडक्ट विकला रे मिगेल सेल्स लायक जाता. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधूला. कसं म्हणलेकला तुम्ही हे तुमगेल घर नाही फ्लॅट. हंगा तुमगेल ते तिथले दिसताच ना घराचे खिडकीवर तिथलेची तुमगेल रूम. हे मेगेल घर हंगेन कसन रंगोल घालचे तुम्ही. हे अपार्टमेंट फुल्ल आमगेलेच मू. कसन तुमगेला अपार्टमेंट म्हण मागिरी सुमार फ्लॅट्स असता. तांतू तुमगेल ते तिथले स्क्वेअर असता मा तिथले मात्र त्या स्क्वेअर फीट सोडून तुम्ही हेकडे वचक ना. हे मेगेल घर हेकडे. अय्यो म्हाका विसरून गेल मो. हांव आमगेल थंयची फुडली घर म्हणके म्हण लेखून हो रंगोल घालया म्हण लेखिले. हो इतलेच आमगेल घर म्हळ्यार रे. कर्तव्यम दैवमानिकम. खंय दुखून एक येता की हल्ली गुगुशे आसा. हो म्हाका विसरून गेले गुंडल व्यान येतात. हो ही बायल मनशाक म्हाका पळयले जायना की म्हणून हांव कोणी विंगड जन मेळटा की पळयता. पुरा जन तांगेल इतल्याक रूमाक बागील घान भितर बसता ती कोणी ना. म्हाका हांगा बोर जाता असं. हा कोण अब्बा हे खंयची रडचे ऐकता. ओ थंय एक माम बसला नवा तो रडतास की म्हणून हांवची थंय वचून कसन जाल म्हण पळोवन येता. हा मामू कसन जाल तुमका कसले रडता आसा ती. कसन म्हूण सांगची गो. रोव नाका ती मामा मेगेले सांगा ती. आनी तुम्ही हे घरांत येतले ना सुचकी तुमगेले चेडू पुरा खंय आसा ती. हांव हांगा म्हगेले पुत्त लोट आनी सुन्ने लोट आसचे. तांणी दोग जन ते कसं की म्हणटात न्हय कसन ते MNC IT कंपनी तू काम करची तांणी. म्हाका स्वल्प आस्थमाचे प्रॉब्लेम आस तशी देखून हांव हांगा भायर बसला. तें कसं की वर्क फ्रॉम होम म्हूण सांगून आयला नव्यात. तशें देखून म्हगेल पुत्तान आनी सुन्नेन दोग जनान घरा दाखोवनूच काम करचें. म्हगेलो उरले तली कोणी नाशिदले. तांणी दोग जन केदान पळयलें रे कामान तू बिजी आसता ती. आनी ते तांकां वर्क फ्रॉम होम करचें आशिल्ले निमित्त हांव हांगा कसने उरलोचें ना. उरलेल्यार तांकां डिस्टर्ब जाता. म्हगेले बायल रिसंट जावन सरली. तिगेले ते अस्थी आसना ते ह्या बिल्डिंगांत
दवरचेक ना म्हूण सांगून सांगलें तांणी. ताजे निमित्त म्हाका मस्त बेजार जालें. आतां तूंची सांग, असल स्टेजान तूं म्हगेलो कोण्णी उलोवचेक ना जाल्यार म्हाका कशी जाता. हो होय वे, फ्लॅट म्हणल्यार अशी सकड आसता वा, म्हाका गोतू नाशिल्लें. आनीक कसं म्हणल्यार आत्ता कालाचेर पुरा शिकून भायरची कामां वचचें काम करूंक. ते कोरोना आयल मागीर तेका सांग की घरान तूं काम करचें म्हूण सांगता ती. हांव लेकिल्लें तें लायक जाता, कोणाक तोंदरी जायना म्हणून. ताजे निमित्त अशी सकड बरें जाता म्हूण म्हाका गोत नाशिल्लें. छा, एक तांगेले हेल्थ ताक पळोवंक घेवचेक आनी तांगेले पेरेंट्सांक कसं दाय म्हूण निमगूत तितलें बरें तांकां टायम आसना न्हू. तुमी बेजार करूं नाकात मामा. हांव म्हगेल घरान काम पुरा करून घेनो, तुमगेले येवन उलोवचें बसता. आतां गुंडान येवचे टायम जालें, हांव चिके वता. हांव फ्री जालें मागीर येता हांगा. जाय तुका तुगेलो उल्लंघन म्हगेल्या मनान तशिल्लें भार ಸ್ವಲ್ಪ देवलें. तुगेलें 7th फ्लोर नवे. तूं हांगाच्यान तुगेल फ्लॅटाक वतना चिके लेट जावचो पुरो. तूं लिफ्टार वच जायत वा. हां जायत मामा, हांव आनी येता. अम्मा अम्मा, हांव लिफ्टान तूं स्टक जाला. म्हाका कशी येवची म्हणून कळतना वगी यो अम्मा. म्हाका भंय दिसता अम्मा, वगी यो अम्मा. आयल रे देवा, गुंडा आत्तेता, भिव नका देवा आत्तेता. अयो कोणी पुणी येयती, मगेल गुंडा स्टक जाला के लिफ्टान तू. हां माये भिव नाका ती. तें कसन म्हूण हांव पळोवंक घेवन सम करता. तें हांगा तशींच माये तात्तावळीक लिफ्ट बरो स्टक जावचेस. थँक्स मामा तुमकां. 24 hours लिफ्ट आसा, उद्दा आसा म्हूण सांगता आशिल्ली न्हू. हांगा सुमार प्रॉब्लम आसके न्हू. म्हाका सुमार जाणांन आतां सांगलें. वय माये, हे फ्लॅटान तूं मस्त प्रॉब्लेम्स आसा. तशें म्हणून पुरो फ्लॅटान तशें आसता म्हूण न्ही. ते केलो फ्लॅट आतांनी ते ओनर्स आतांनी एडवर्टायजमेंटाकोस्कर स्टार्टिंगार पुरा 24 hours वाटर, 24 hours करंट म्हूण सांगून ॲड दिता ती. मागीर ते फ्लॅट घेतलो मागीर कळचें कसं कसं नासता म्हणून. हां माये, म्हाका एक सांगचें विसरलें. परांक म्हगेल पुत्तलें बर्थडेचें सेलेब्रेशन ह्यांची फ्लॅटाचे वयरची माळगेंत हांव दवरून घेतला. तुमी सक्कड येवका देतो. हांव आनी येता. बर्थडे पार्टी केक मेळटा म्हाका. अम्मा म्हाका बोर जाता, हांव ಸ್ವಲ್ಪ खेळून येवचें. जायत रे गुंडा, वचून यो. हेंची फ्लॅट न्हू. तुगेले प्रायाचे 3-4 जण हांगा आसा ती. तुगेले क्लासमेट एकलास के. वचून खेळून यो वच. आं कसन रे गुंडा, इतलो वग्गी आयलो. जल्वे खेळणो. अम्मा पुरा जण व्हिडिओ गेम खेळटा आसा ती. भायर येतना ती घरा भितरय आसा ती. अम्मा म्हाका त्या घरान तूं लायक जाता आशिल्लें खेळचेक अम्मा. होय रे गुंडा, म्हाका बरें थंय लायक जाता आशिल्लें. हां पातोळे, गम्मत गो फ्लॅटान तूं. म्हाका एक चा करून दिता की. गम्मत कसं नाही ते. आणि तुमकां सांगचेक मस्त विशय आसा. आनीक कसं म्हणल्यार इतें आमगेले ते पिंकीक आमी तेंची घरकडेन सोडून पाप एकले आसता तें. ताक कोरे घेवन येता बा. कोण पिंकी? आमगेले मजरा पिलवा. अय्यो ताक पुरो हांगा हाडचेक ना गो. हांगा तांणी रूल्स बरयला, पेट्स आर नॉट अलाउड इनसायड द फ्लॅट म्हूण सांगून. अಯ್ಯಯ್ಯೋ पाप, पिंकी कोरे हाडूक ना हांगा. छे, मगेल पिंकी एकली जाले. हांव वापस तेंचे घरकडेन वता. हे फ्लॅट नाका कितें. इतें मगेल झाड आनी सुमार आसताय. तें पुणी हाडता वे. हांव हांगा सकयल आंगणान तूं पुरा कडेन वोवन सोडता. पिंकी कशी ना म्हाका हांगा टायमपासाक कसं ना. मस्त बोर जाता असं. तुका आनी एक सांगच्याक विसरलें मरे ती. तशें पुरो झाड हांगा गांव भुरग्यान ओवचेक ना. तें कसन आसल्यार एका पोटान दवरून हांगा घरा भितरय दवरका. हांगा
कसन पळेल्यावर त्या करू ना हे करू ना कोणाला गी उलोचक ना हे रूम सोडून तेकडे वचक ना एनिमल्स अलाउड ना कसं पुरं रूल्स म्हाका दाय नाही ते आम्ही आमगेल फुल्ल घराक वचा हे तुम्ही विकून सोडा ती. हॅलो कोण उलयचें? हां हें फ्लॅट असोसिएशन प्रेसिडेंट आहे कने मेंटेनन्स दिक हवे कितले 3000 ओयो पळेल गो पातळी आम्ही हांगा येवंक आनी एक दीस सुद्दां जायनी तितले भितर ह्या म्हयन्याचे मेंटेनन्स 3000 रुपये दी म्हणून म्हाका फ्लॅट असोसिएशन प्रेसिडेंटाल फोन आयले. कसं करच्यात हांव तुका कितली ये पण सांगला हय वा फ्लॅट नक्का म्हणून सांगून तू ऐकलेलं ना आत्ता पळय हांगा कितले कष्ट अनुभविसीत आसात आमी. ಕಾಕಾಚಿ ಮಂಟತ್ ಕಸಕ್ಕೆ ಗಾದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸಂಗನು ಹೇ ಅನುಕೂಲಿಸ್ತಂಕ ಪುರ ಲಾಯಕ್ जाता फ्लॅट आमगेल तसल मिडल क्लास फॅमिलीक हें सकड खर्च वेच्च EMI भरचे मेंटेनन्स भरचे मागीर हांगा सकड इतलो प्रॉब्लेम अनुभवचे कष्ट जाता. हॅलो आं आं वय वे कितले निम्मिज्जन जायना बबरचक 3 महिने जाले हांव फ्लॅट घेवंक गेलो 30,000 म्हणके EMI भरतास आनी की तुमगेलो आउटस्टँडींग अमाउंट 30 लाख म्हणटात मग म्हाका न्ही जायना. तुमका जी क्लास ना मैं सकाळ जाले उठे येत वगी ना ना मिज्जन जायना आनी हांव दिना. आ चा पिवचे येत म्हळ्यार कसन मेज्जन जायना हांव दिना म्हणटा ती हांव कसन निमगेल तुमका. हांव आतां फ्लॅटांत ना हांवें घरांत तुज्यास वा. आ फ्लॅट वा खंयचे फ्लॅट येते तुम्ही घरकडे आसा ना वा. हां फ्लॅट म्हणटान म्हाका एक उडग आसले इथे ते होड्डस्तिके मागीर फोन आशिल्ले. नमस्कार मरे ती तुका आनी ते होड्डस्तिके मायक एक व्हड नमस्कार. येद्दोळ रे तुगेल ती होड्डस्तिके माय आनी तूं म्हगेल स्वप्नांत येवन म्हाका वयर सकल कोण सोड मारा ती. आ कसन उलयता आसानी हांव कसन सांगिल्लें ना मो. म्हाका कसन सोपान आयला म्हूण सांगून आमगेल यूट्यूब विक्षकांक निमगे म्हाका न्ही ते वापस एक्सप्लेन करच्याक टायम ना. देवा तुका एक व्हडले थँक्स. हांव भिवून गेलेला तितलो पुरो खर्च कशें निभयसूचे म्हूण टेन्शन जालें म्हाका मागीर पळयलें रे हें पुरो एक व्हड सोपान. हॅलो कोण उलयचें? हां हां वसंत रावता न्ही हां जायत हांव सांगता. हां वय गो पातोळी आतां वसंतराव म्हणटाले आमगेले यूट्यूब विक्षकां तांगेले फोन आशिल्ले तांगेले एक 8 वर्साची धू समन्वीराव म्हूण आसा खंय ती आमगेले बिग फॅन म्हूण सांगून ताणें सांगला तिका एक विश केला रे तिका मस्त खुशी जाता म्हूण सांगता आसा तांणी. हाय समन्वीराव कशी आसा तुगेल्या अण्णाक अम्माक सगळ्यांक निमगील म्हण सांग इथे देव बरें करो. समन्वीराव हाय तुमका देव बरें करो. आमगेले हे आईचे टॉपिकाचे क्रेडिट्स रश्मी शेणै आनी संजना नायक तुमकां दोग जाणांक धन्यवाद. तांणी दिलेले हे टॉपिकाक आमी स्टोरी क्रिएट केलेले अंतू आमी आमगे लायफांतू एक्सपिरियन्स केलेले घटनेवर मेळनास तशी म्हणून पुरा फ्लॅटांतू अशी इंची जाता म्हणून आमी सांगता नांची. हें आमगेले एक सान प्रयत्न तुमकां इश्ट जालेले आसल्यार एक लायक बटन होती येती तशींची कोण पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करने की ताने आत्ता वचून सब्सक्राइब कराची. तुमगेले अभिप्राय कसने असल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाती. आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची. धन्यवाद.